मना काळजांसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक आयज हो लॉंग पेंडींग इश्यू आसलेलो. म्हाका दिसता हांव आमदार जाल्लेल्याक म्हाका दिसता बाब नरेश चोडणकर हो इश्यू घेवन डेली म्हाजे कडेन फॉलोअप करीत आसतालो आनी त्याच प्रमाणे हांवूय आमच्या गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचो म्हाजो फ्रेंड बाब रुपेश नायका कडेन हांव खूब फॉलोअप करतालो. बट हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतालो हो इश्यू ना गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक लागून उरलेलो नाजाल्यार आमच्या लागून आमकां एक गव्हर्मेंटाची कित्याक हो ग्रावंड जो आसा तो आमच्यो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कडेन आसा आनी तेंच्यांनी आमकां NOC दिवंक जाय आसली. ती NOC आयज तेंच्यांनी गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाक दिल्लेली आसा आनी तेज्या उपरांत हें काम आतां स्टार्ट जालां. पयलीं सगळ्यांत पयलीं आमच्या रुपेश बाबाचे हांव मना काळजांसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक रुपेश बाब वास्कोचो आसा, ताका वास्को लोकांचे इश्यूज खबर आसा आनी तो एक जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान काम करतालो. आयज देवाच्या कृपेन देवाच्या आशिर्वादान तो आयज सेक्रेटरी जाल्लो आसा आमच्या गोवा क्रिकेट. तेजे लागून तेजें अभिनंदन ताका आमी सगळे जाण धन्यवाद म्हणटा कित्याक आनी म्हाका दिसता तो सेक्रेटरी जाल्या उपरांत फर्स्ट तेणें इश्यू म्हाका दिसता हो आमचो सड्या वयलो ह्या पिचीचो घेतला आनी ताणें इमिजिएटली ती फायल क्लियर करून म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टरूय हांगा आसा जो काम करतलो ताका घेवन म्हाका दिसता आयच्यान आमी काम केलां. जशें रुपेशान सांगलां 15 दिसां भितर ही पीच आमकां तयार मेळटली. त्याच बरोबर हांगा उपस्थित आसलेले बाकीचे म्हाजे फ्रेंड सेबी फर्नांडीस, आमचो कावन्सिलर यतीन कामुर्लीकर, बाकीचो आमचो मंडळाचो अध्यक्ष बाब अविनाश नायक, हे सगळे जाण आसा JT क्लबाचे सगळे मेंबर्स, वखदार क्लबाचे सगळे जाण मेंबर्स सगळे जाण हांगा येयलेले आसा. तांकां खरेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक एक जागो हो भुरग्यांक लागून जाय आसलो. कित्याक आमी पळयताले ते एंडाक थंयसर एक नेट घालून आमचो नरेश बाब थंय भुरग्यांची प्रॅक्टीस घेतालो. आयज जेन्ना हो प्रोफेशनल पीच जातालो भितर हे भुरग्यांक चेड्यांक आनी चेडवांक लागून आनी जशें रुपेशान सांगलें तो आमकां कोचूय मेळटलो हांगा. सो जो कोच तांकां ट्रेन करतलो कित्याक आयज आमचे मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी स्पेशली JT बोगद्या वयले सड्या वयले एक नांव सदांच आमचे वयर आसतलें कित्याक सदांच भुरगे आमचे रिप्रेझेंट जाल्लेले आसा क्रिकेटीन. ते मागीर स्टेट लेवलाचेर जावं रणजी ट्रॉफी जावं बाकीचे हेजे भितर खुबशे भुरगे आमचे फुडें सरलेले आसा. बट आयज खंय तरी आमी फाटीं पडलेले आसल्या काही कारणाक लागून कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. जेन्ना हांवें एज अ जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून GCAचो हे घेतलो तेन्ना पयलीं हांवें नरेश म्हाज्या फाटल्यान सदांच लागतालो आनी संकल्प सरानू म्हाका खूब हे केल्ले रिक्वेस्ट केल्ले मातशें हे करून घेवया म्हणून अंडर GCA. सो सदांच लागता हे खंय तरी एक लॉंग पेंडी इश्यू आसलेलो तो आतां हांवें ऑलरेडी आतां आयसून खरेंच खुशी भोगता की म्हाका आयसून आमचो हे चालू जाता. एक 15 दिसां भितून हे सगळें काम जातलें. अरावंड 8 ते 10 लाखाचें काम आसा. एका 2 विकेटी येतले कॉन्क्रिटाचे प्लस केज येतली विथ नेट येतले बॉलिंग हे आसतले प्लस किट दितले आनी स्पेशलिस्ट कोच बीन हांगा आसतलो. GCAच्या पदाधिकाऱ्यांकडे हे मागता की सपोज जर आम्ही JT क्रिकेट क्लबाच्या थ्रू तुम्ही ही जी फॅसिलिटी आसा ती तयारी करून दितात जाल्यार त्याच्या फुडली जी हे आसतली कामां आसतली जी कशें तेचे मेंटेनन्स कशें करपाचें तेचेर कस्टोडियन कोण आसतले कितें आसतलें तें सगळें तेंच्यांनी इन ब्लॅक एंड व्हायट जर करून आमकां दाखयलें दिलें जाल्यार फुडें काम व्हरपाक तें सुद्दां बरें पडटलें. आयज रुपेश नायकान हो इनिशिएटीव घेतलो आनी अशें दिसता कितें फाटलो लॉंग बॅक पेंडींग आसलेलो ह्या ग्रावंडाचो प्रॉब्लेम. आमी हेजे खुबशे टुर्नामेंट केले GCAचे प्लस JTचे. आमी सावोगार टुर्नामेंट घेतले. आमी स्वता मेहनत करी पिची करी कोणाचो कांयच हेल्प गावनासलो आनी हें पळोवन आमी हांगासर म्हातारे जाले. अशें आमचे खूब भुरगे हांगासर तयार जाल्ले पण तांकां जाय तशें गायडन्स गावनासलें आनी ज्या टायम टू टायम जें गावूंक नासलें पळय तें तांकां कांयच गावनासलें. हो रिमोट एरिया समजता सडा म्हटल्यार हे रिमोट एरियेन प्लेयर खूब जाण आहा सगळ्यांक टॅलंट भरपूर आहा तो टॅलंट दाखोवपाक तांकां आपलो वाव गावना. स्वातीर म्हाका दिसता गोवा क्रिकेट असोसिएशन यांचे खरेंच तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक इतको बरो इनिशिएटीव आमदार बाब संकल्प आमोणकर तशेंच आमचे लोकल JT स्पोर्ट्स क्लबाचे सगळे आमचे ऑफिस बेरर्स आसूनी बोगदाचे आमचे ऑफिस बेरर्स आसूनी आमचे वास्कोचे सगळे क्लब्स आसूनी तांकां म्हाका दिसता खंय तरी ही जी इन्फ्रास्ट्रक्चर तो आतां डेवलप करता 8 ते 10 लाख मोडून ताचो फायदो खूब जावपाचो आसा. स्पोर्ट्सा खातीर जे डेवलपमेंट चल्ला ओवरऑल GCA आनी गव्हर्मेंट तर्फे हेज्या लागून खरेंच म्हाका दिसता वास्कोकारांक बरे दीस. हे वास्कून क्रिकेट भुरगे कसले टॅलंटेड कशें कितें आहले ते आनी जॉयंट सेक्रेटरी जावन ताणें इनिशिएटीव इतलो घेतलो कितें तर ग्रावंडा हेका लागून म्हाका 2 वर्सां पयलीं ऑलरेडी हे केलेलें पिचीचे कोटेशन गेले पूण प्रॉब्लेम मातसो कितें वो सगळें जालें पूण आयज ताणें रुपेशान पयलीं तें केलें काम केलें कितें तो ग्रावंड सगळ्यांनी मेळून दवरलेलो आनी आतां क्रिकेटीक म्हणटा तो फक्त आमच्या सड्याचेर नरेश चोडणकर आहा पळय
तो क्रिकेटीक भुरग्यांक फुडें हाडपा खातीर आनी सदां येवन तो सकाळचो हांगा येवन भुरग्यांची प्रॅक्टीस घेता आनी तो फुडें सरपा खातीर तांकां भुरग्यांक हें करता म्हणून म्हाका म्हणटा कितें नरेशा खातीर खूबच लोकांनी हें करपाचें ताका सपोर्ट दिवपाचो तेज्या कडसून शिक्षण घेवपाचें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.